मेरा प्लेसमेंट। और ये पारुल यूनिवर्सिटी के टॉप प्लेसमेंट्स। नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्याक माये मोगाचो येवकार। हांव स्नेहा। आयच्या सकाळच्यो खबरो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो हेडलायन्स। आदल्यो मंत्री आनी आमदार जेनिफर मोन्सेरात हांचेर हिंदू पद्दतीन जाले निमाणे संस्कार। राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्री, आमदार तशेंच लोकांनी घेतले जेनिफर हांचें निमाणे दर्शन। जंतर मंतराचेर सुरू आशिल्ल्या आंदोलनाक तेंको दिवपा खातीर पणजेच्या तरणाट्यां सयत समाज वावुरप्यांनी एका दिसाचें उपोशण करपाचो घेतिल्ले निर्णय। गोंय विकास पक्षाक व्हडली सुटका दिवपाचो निर्णय उच्च न्यायालयान। ह्या निर्णयाक लागून गोंय पक्षाक येवपी राज्यवेंचणुकेंत वांटो घेवपाक परत एक फावट वाट जाल्या मेकळी। श्री दामोदर भजनी सप्तकाची तयारी 20 जुलयाक देवळात औपचारीक पुजेन सुरू। ह्या वेळार मुरगांवचो आमदार संकल्प आमोणकरांच्या हाजेरीत देवाच्या पांयाकडेन पावती पुस्तक केलें अर्पण। दक्षिण गोंयांत 21 जुलयात कांय वाठारांनी वीज पुरवण आसतली खंडीत। पोंटेमळ वाठारांत उपकेंद्राचेर नवे ट्रान्सफॉर्मर बसोवपाक लागून वीज कटले खंडीत। आनी तेमवाडो मोर्जे दर्यादेग वाठारांत CRZ विभागाचे नेम मोडिल्ल्यान 10 नागरिकांची वट्ट 23 बांदकामां मोडपाचो आदेश दिला उच्च न्यायालयान। थळाव्या मदीं पातळ्ळां भंयाचें वातावरण। आता खबरो विस्तारान। आदल्यो मंत्री आनी आमदार जेनिफर मोन्सेरात हांचेर आयतारा संवसाराक अंतरली। मोन्सेरात हांकां दीर्घ दुयेंसा उपरांत मरण आयलें। 56 वर्सां पिरायेचेर तांणी निमाणो स्वास घेतलो। सोमारा 3:30 वरांचेर ताळगांवां चर्चीत प्रार्थना सभा जाली उपरांत सांजे सांतिनेज हांगासरल्या मसणबुयेंत हिंदू पद्दतीन तांचेर निमाणे संस्कार जाले। त्या नादी ताळगांवां तांच्या घरा येवन फामील, समर्थक, आमदार तशेंच मंत्र्यांनी जेनिफर हांचें निमाणे दर्शन घेतलें। आमदार जेनिफर मोन्सेरात एक्स रेव्हेन्यू मिनिस्टर आणि तालिगांव MLA लोकांच्या मदीं लोकांची कामां करपा खातीर समितीक तत्व तालिगांवच्या लोकांक 3 फावटी तेंच्यांनी कंटिन्युअसली निवडून दिली। ही जाय जाय अशी दिसताली आनी सातत्यान तालिगांवच्या लोकां खातीर कंटिन्युअसली काम करता। रेव्हेन्यू मिनिस्टर, लेबर मिनिस्टर म्हणून आसतना तिजो कामाचो इम्पॅक्ट गोंय ट्रस्ट आनी गोंय खातीर खूब बरें काम केलें। तिका आज देहांत जालो, तिच्या आत्म्याक शांती लाभली गोंय सरकारच्या वतीन। मात्र सोनम वांगचूक हांकां बळजबरीन हॉस्पिटलांत दाखल केल्या उपरांत आमरण उपोशण करतलो अशें CGPचे अध्यक्ष अभिजीत दिपकेन सांगलें। मात 48 वरां भितर दिपकेन उपोशण फाटीं घेतलें। तशेंच दिल्लीच्या जंतर मंतराचेर CJPच्या आंदोलनाक तेंको दिवपा खातीर पणजेच्या आझाद मैदानाचेर तरणाट्यां सयत समाज वावुरप्यांनी एका दिसाचें उपोशण करपाचो निर्णय घेवन उपोशण काल केलें।
एक युथाचे प्रश्न घेवन हांगा आयला की जेन्ना हो देश जेन्ना गरिबी रेशेच्या सकयल्या लोकां खातीर सारको गरीब तो मनीस गरीब जायत गेल्लो आसा हे येता ते 14 वर्सान आनी जे 1% जे लोक आसा जे बरे आसा पळय हे अदानी अंबानी ते रिचूच जाय चल्ल्या सो हांव एक कॉमन मनशाचो एक हे आसता की बाबा आमचे भुरगे शिकतले बरे जॉबाक लागतले आनी तांकां बरे जॉब लागतकच तेंची लायफस्टायल चेंज जातलो हो एकूच हे कॉमन मनशा कडेन इंडियन्सां कडेन राविल्लो आसा बाकीचें कांयच ना कित्याक ह्या BJP सरकारान लोकांची स्वप्नां पळोवपाची वा कितें करपाचो तो सुद्दां रायट घेवन उडयला. As a minister, you are responsible. As a minister, you are answerable. And as a minister of the head of the department, you are supposed to tender your resignation, accept moral responsibility. Amuna necessarily you are involved. Tu osna zela tu bilo ha. Tu kita bilo ha. Kita tu gel zela tu kon protect kushna. Tikun tu rauta polo paktinga. It kon tu ge naw kadishna ma. Eshkon solota. Ani yes sarkar BJP चे फकत केंद्र सरकारने आमचे गोंय सरकार सगळे पयशा फाटल्यान आहात कितें केलें जाल्यार पयशे जॉब जाल्यार पयशे ट्रान्सफर जाल्यार पयशे प्रमोशन जाल्यार पयशे पोस्टींग जाल्यार पयशे तुका लायसन्स जाय जाल्यार पयशे कित्याक पयशे ना सो अशें करून लोकांचो भुरग्यांचो फुडार पिड्यार जाता. ह्या देशान जे आतां सध्या चल्लां हें तुमकां जें दिसता युवकां कडे हो सरकार हो मोदी आनी शाहचो सरकार आनी हांव म्हणटा प्रमोद सावंत विश्वजीत राणेचोय सरकार इनसेन्सिटीव भेड्डो आनी कुड्डो जाला हांकां मातसोय गोंयचे युवकाचे पडिल्ले ना गेले ते 10 वर्सान 152 पेपर लीक जाले 25 लोकांनी सुसायड केले भुरग्यांनी इतले शिकप इतले वरां घालप 5 वर्सां तुमी समज दिसाक 10 वरां सुद्दां शिकलेल्या 18,250 वरां जाता तो इतले वरां घालप भुरग्यांनी शिकपा आनी हांगा पेपर लीक जावप आनी त्या खातीर लोकांक जीव दिवपा पडटा भुरग्यांक जीव दिवपा पडटा इज अ व्हेरी अनफॉर्च्युनेट इन्सिडंट भुरग्यांची प्रेशरूय खूब आसता. सोनम वांचू आसा ताजे जवळ जवळ 19-20 दीस जाले तो उपोशनां करता देशा खातीर देशाच्या भुरग्यांक न्याय दिवचो म्हणून जी मोहिमा राहुल गांधीन जवळ जवळ 1.5 म्हयनो पयलीं सुरू केल्ली आनी देशव्यापी आंदोलनूय ताणें छेडलेलें आनी ताका तेजे नंतर सोनम वांचूचो ह्या रुपान सपोर्ट आयलो पूण अशें दिसतालें की सरकार तेजे कडेन वचोन तेजेर चर्चा करतली आनी सोनम वांचूक रिक्वेस्ट करतली की आमी तूं एक तें करतात तूं फाटीं घे म्हणून तें करनासतना ते हट्टीपणान बसतात आनी तेजे नंतर जेन्ना देशांत लोक चवताळटात आनी भायर सरपा लागतात तेन्ना पुलिसां धाडून ते तांकां उबारतात आनी पूण ताणें आपल्याली उपोशनां अजुनूय चालू दवरलेलीं आसा सो राजदीप आनी एंथनीन तेणें उपोशनां फाटीं घेवची आनी आपलो जीव वाचोवचो ह्या देशा खातीर ही मागणी करपा खातीर आयज ते हांगा बसलेले आसा आमी ताका सपोर्ट दिवपाक हांगा आयल्यात. ताचे ऑब्जेक्टीव फुलफील जाल्यात तुवें आख्ख्या देशाक जागो येयला आनी आतां वेळ येयला की ह्या सरकाराक कित्याक ते आपल्या एज्युकेशन मिनिस्टर मिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ताका राजिनामा दिवंक लायनात म्हणटकूच आख्खोच सरकाराकूच भायर मारपाची गरज आहा. गोंय विकास पक्षाक व्हडली सुटका दिवपी निर्णय उच्च न्यायालयान दिला. पक्षाची नोंदणी रद्द करपा संबंधी 19 सप्टेंबराक दिल्ल्या वेंचणूक आयोगाच्या आदेशाचेर न्यायालयान इंट्रीम स्टे केल्या. या निर्णयाक लागून गोंय विकास पक्षाक येवपी राज्य वेंचणुकेत वांटो घेवपाक परत एक फावट वाट मेकळी जाल्या. न्यायालयाच्या या निकालाक लागून राज्यातल्या राजकीय मंडळां भितर खर अदमास सुरू जाल्यात आनी आतां सगळ्यांचे दोळे प्रकरणाचे फुडले सुनावणेचेर आसात.
वास्को जावपी फामाद दामोदर भजनी सप्तकाची तयारी सोमारा सावन दामोदर देवळात पारंपारीक पद्धतीन विधिवत पूजा करून सुरवात केली। हे वेळार समितीचे अध्यक्ष भारत कोळगावकार आणि मुरगांवच्या आमदार संकल्प आमोणकार हांच्या हस्तुकी देवाच्या पांयाकडे पावती पुस्तक अर्पण केले। बिरेस्तारा जांबावलीच्या दामबाबाक नाल दवरतले हे खातीर बस 3 वरांचेर सुट्टली। तशेंच दर बुधवारा दामोदर देवळात जावपी बसकेत सगळ्यांनी वांटेकार जावचे अशी माहिती समितीचे सचिव सुरेश नायकान दिली। आमची जी नवी सप्ताह उत्सव समिती यांच्यानी आयज नाल धरून पावती जी आयच्यान सुरू केलेली आसा आणि तेच्या लागून आयज देवाच्या चरणाकडे दामबाबाच्या चरणाकडे दवरलेलो आसा। आमचो सप्ताक येता आणि सप्तकाच्या निमतान सगळो वास्को खूप म्हणल्यार खूप मोठो उत्सव जाता आमचो आणि ह्या सप्तकाच्या फाटल्यान सगळ्यांक इतिहास खबर आसा। आयज आमची आख्खी कमिटी मेंबर्सांनी पावती दवरलेली आसा आणि तेच्या लागून आयज नांव दवरपाक ते सगळे जाण हांगा उपस्थित आसलेले। सो तेच्या भितर म्हाका सहभाग जावपाक एक चान्स मेळ्ळो आणि तेच्या लागून दामबाबा कडेन मागता की सप्तक बऱ्या भशेन तसोच आशिर्वाद आख्ख्या आमच्या वास्कोकरांचेर तशें आख्ख्या गोंयच्या लोकांचेर तेजो आशिर्वाद सदांच आसलो। पयलींसून दामबाबाचो आशिर्वाद आमच्या सगळ्या वास्कोकरांचेर आनी गोंयकारांच्या लोकांचेर आसा। असोच हांव प्रार्थना करता की सगळ्यांक बरो आरोग्य आनी बरी खुशी मेळची। एक्चुअली खरें आमचे आमी डोनेशन बॉक्स जे आसा आयज देवाक दवरल्या आनी ते देवाक दवरून आयच्यान आमी हेची सुरवात करता कारण सप्तकाक मातशें आमकां कमी वेळ मेळ्ळो आनी ह्या कमी वेळान आमकां हे सगळें खुबशीं फंक्शनां आसा ती फंक्शनां आमकां बेगीन बेगीन तयार करपाक जाय। आतां गायन आसा गायन तयार करपाक जाय, पार तयार करपाक जाय, तेच्या नंतर खुबशीं हांगा माटो खूब इतली कामां आसा की आमकां वेळ सामको कमी आसा त्या कारणान आमकां बुकूय दवरपाक ह्या वर्सा वेळ जालो। आयज आमी बूक दवरून आयच्यान आमी सप्तकाची ही खरी सुरवात आयच्यान सुरू केली आहे। जय दामबाब, आयज आमी दामबाबाक त्या चरणान आयज डोनेशनाची बुकां दवरली आनी 127 ह्या वर्सा आमचो दामबाबाचो सप्तक आमी येता ते ब्रेस्तारा सारके 3 सुमार हांगसरल्यान दामबाबाच्या देवळा कडल्यान बस सुट्टली जांबावले वचपाक। जांबावले आमी असोच देवाक नाल अर्पण करतलो आनी तेन्नासून आमची दामबाबाची जी सप्तकाची जी सुरवात ती थंयसरल्यान आमी नाल दवरून आमची सुरू जातली। तशेंच आमचे दर बुधवारा हांगा आमच्या दामबाबाच्या देवळान दर बुधवारा 7 हांगा मिटींग आसता। सो हांव तरी ह्या माध्यमांतल्यान सांगूंक सोदता आमचे सगळे सभासद आसा तेंच्यांनी आजरून ह्या 7 सुमार बुधवारा मिटींग जाता पळय दर बुधवारा मिटींग जाता 7 तेंच्यांनी येवचें आनी आमकां सहकार्य करचें जेणे करून आमी 127 हो सप्तक मोठ्या दबाच्यान मनोवचो। हो गोंयचो सगळ्यान व्हडलो उत्सव 10 दीस हांगासर फेरी लागता आनी जशें आमी म्हणटात पळय प्रत्येकाचे कुलदैवत आसता ग्रामदैवत आसता जाल्यार आमचे वास्कोकारांचे आमचे सड्यार आमचे लक्ष्मीनारायण ग्रामदैवत प्रत्येकाच्या वाड्यार आपापलो ग्रामदैवत आसतलो जाल्यार दामोदर हो आमचो सगळे कुट्टाळे पर्यंत मुरगांव तालुकाचो ग्रामदैवत आनी हांगासर मोठ्या गेली 127 वर्सां जाली सप्तकाक केन्नाच कसलेच विघ्न जावंक ना। दामबाबाच्या कृपेन बऱ्यापैकी सप्तक उत्सव जाता जाल्यार ह्या वर्सा अंदूच्या वर्सा ही कमिटी नवीन कमिटी येयला। भरत कोलगांवकर अध्यक्ष जावन आसा, सुरेश नायक सेक्रेटरी आनी प्रकाश रावत ट्रेजरर, व्हायस प्रेसिडेंट प्रशांत लोटलीकर म्हणजे की आमी व्हडलीशी कमिटी काडना 4 कमिटी 4 नंबर आनी बाकीचे सगळे मेंबर। तेमवाडो मोर्जे दर्यादेग वाठारात CRZ विभागाचे नेम मोडिल्ल्यान 10 नागरिकांची वट्ट 23 बांदकामां मोडपाचो आदेश उच्च न्यायालयान दिला। ही बांदकामां मोडपा खातीर संबंधीत सरकारी यंत्रणेत मोहीम सुरू केला तशेंच थळाव्या मदीं भयाचें वातावरण निर्माण जाला। नमस्कार, सध्या आमी आसात तेमवाडा मोर्जी ह्या वाठारांत आनी ह्या वाठारांत एक अनिल नायक हांणी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्ली की आपल्या जागेत जे थळावे मच्छीमार बांधव आणि इतर नागरिक आशिल्ले तांच्यांनी CRZ बांदकामां नियमाचे उल्लंघन करून व्हडा प्रमाणात बांदकामां केल्यात आणि कागाळ केल्ली आणि ताचो आदेशय आयल्लो की वट्ट 10 नागरिकांची जे मच्छीमार बांधव आसतले नागरिक आसतले तांची वट्ट 23 बांदकामां ल्हान व्हड बांदकामां काहींनी आपल्या घरांचो विस्तार केल्लो आणि तो विस्तार केल्या उपरांत ही बांदकामां व्यावसायीकरणय केल्ले आसा असो आरोप थळाव्यान जे आमचे भटकार आसात तांणी केल्लो आणि आताच 17
जुलै ते 23 जुलै मेरेन ही बांदकामां मोडून उडोवची असो आदेश दिल्लो आसा आनी त्यानुसार आयज हांगासर पोलीस यंत्रणा, मामलेदार, जे PWDचे कर्मचारी आणि इतर यंत्रणा आयिल्ली आसा ही बांदकामां मोडपा खातीर आनी एका वाटेन सगळ्याक भंय दिसलेलो आसा, लोक भियाल्ले आसा ही घरां वयतात की काय. आणि ज्या पद्धतीने CRZचे उल्लंघन करून जायती घरां लोकांनी बांधल्यात, व्यवसायीकरण केल्ले आसा, थळाव्यांनी काही बिगर गोमंतकीयांक जमनी विकिल्ली आसा आणि आमी जर पळयले जाल्यार पुराय ह्या वाठारांत जर आमी मांद्रे मतदारसंघान एक लक्ष मारलो जाल्यार थळाव्यांची घरां आसा तांकां सुरक्षा दिवपाची गरज आशिल्ली, पूण त्या लोकांकूय आतां सुरक्षा मेळना. राजकर्ते वेळोवेळेर तांकां आश्वासनां दिता की आमी CRZांतली तुमची घरां वाटयतले, तुमचे ल्हान ल्हान व्यवसाय आसा ते वाटयतले, पूण आमी पळयता की ल्हान व्यवसायांचेर आनी थळाव्यांचे नागरिकांचेर रोखडीच कारवाय जाता आणि व्हडा प्रमाणांचे बिगर गोमंतकीने हांगासर हॉटेलां घेतल्यात, जमनी घेतल्या आणि व्हडा प्रमाणात हांगासर बिल्डिंगे बांधलेले आसा, रेस्ट हावजां बांधलेले आसा, रिसॉर्ट बांधलेले आसा, 3 मजली 4 मजली, तांचेर केन्नाच कारवाय जायना आणि हो कायदो थळाव्यांकूच लागता, भायल्यांक कित्याक लागना होय प्रश्न निर्माण जाल्लो आसा. हांव निवृत्ती शिरोडकर. मडगावच्या भांगराच्या दुकानांतल्यान सुमार 4 लाखांची भांगराची सरपळी, फोटीचो UPI पेमेंट केल्ल्याचो फोटो दाखोवन थंयसावन पळ काडिल्ल्या पुणेच्या आदित्य गायकवाडाक पुलिसांनी अटक केल्या. फरार जाल्ल्या दुबाविताक तांत्रीक चौकशी आनी पुणे पुलिसाच्या आदारान दुबावित आरोपीचो सोद घेवन ताका अटक करून 3 दिसांच्या रिमांडात घेतला. या प्रकरणात पुलिसांचो फुडलो तपास सुरू आसा. फेक UPI दाखयले आनी ती चेन घेवन थंयच्यान धांवलो. सो हे आमी क्रायम नंबर रेजिस्टर केल्लो 7426 मडगांव पुलीस स्टेशनाचो आनी हेतूंत इन्वेस्टिगेशन आमी करताले. आमी टॅक्निकल आनी सर्वेलन्स सगळें घालून मागीर वीथ पुणे पुलीस कॉर्डिनेट करून त्या एक्युजाक धरलो आनी 22.30 ग्राम्साची आमी चेन रिकवर केली रेड हँडेड तेज कडच्यान. सो चोराक हाडलो आमी आनी आमी पुलीस कस्टडीक घेतला. हेजें नांव आसा आदित्य विनोद गायकवाड. हेजेर आनीकूय 2 केसी आसा. एक केस आसा ती हेजेर सातारा सिटी पुलीस स्टेशनार आसा आनी दुसरी आसा ती कोंकणी पुलीस स्टेशन महाराष्ट्रा हितूंत आसा. कशें करून चोरी केली तांणी सर? चोरी पयलीं तो भितर सरलो आनी आपूण चेन घेता म्हणून ओनरा कडेन खूब वेळ उलयलो आनी ताका कॉन्फिडन्सान घेतलो आनी चेन पॅक करपाक लायली आनी जेन्ना पेमेंट करपाचें आसा पळय तेन्ना UPIचें ट्रान्जॅक्शन दाखयलें ताणें. सो ओनरान बिलीव केलें की ट्रान्जॅक्शन जालां म्हणून, बट मागीर कळ्ळें की ते फेक ट्रान्जॅक्शन आसा. वत कितली आहा ती टोटल? टोटल वर्थ अरावंड बिटवीन 3.5 to 4 lakhs अशें. 4 lakhs. रिमांड कितले दीस? 3 दीस रिमांड मेळ्ळा. एज 22 years. रेजिडेंट ऑफ पुणे महाराष्ट्र. गोवा प्रदेश काँग्रेसीचो अध्यक्ष गिरीश चोडणकारान आमदार जीत आरोलकराचेर ब्रोकर म्हूण केल्लें विधान चुकीचें आसा असो सनसणीत आरोप जीत आरोलकराच्या समर्थकांनी केला. मजगती गोवा प्रदेश काँग्रेसीचो अध्यक्ष गिरीश चोडणकर होच खऱ्या अर्थान ब्रोकर आसा असो दावो करीत काँग्रेस पक्षाचेरूय तांच्यांनी टिका केली. गिरीशान जे एक स्टेटमेंट केल्लें तेजो हांव कंडेम करता आनी ताका हांव एक सांगूंक सोदतां जे तेणी आमच्या आयज आमदाराचेर जे एक टिका केल्या की तो एक ब्रोकरेज म्हणला आनी आमदार कमी आनी ब्रोकरेज तेणी सुबेज केला. ते ह्या मनशाक संवय आहा की ब्रोकरेज करपाची आनी जे आमचे काँग्रेसचे जे आमदार आसले ते व्हरान BJPन दिले ती एक तेणी एक होलसेलान तेणी विकलेले आसा आनी ताका संवय आहा की ताका अशें करपाचें. सो तेणी आमच्या आमदाराचेरूय तशें टिका केल्लेली आसा. सो हांव ताका सांगूंक सोदतां जेन्ना तूं अशी टिका करता तेन्ना तुजे कडेन कितें तरी प्रूफ आसपाक जाय जेन्ना तूं उलोवंक शकता. गिरीश चोडणकर हो कोण तो प्रेसिडेंट जालो वा आनी कितें जालो म्हाजे नजरेन आनी लोकांचे नजरेन तुमकां खबर आहा पावसान जी अळमी येतात भायर सरतात ते वर्सान एक फावट सरतात. बट हो जो गिरीश चोडणकर हो 4 वर्सांनी भायर सरला. मोदें खंय आसलो की जीत येयलो तिकीट मागून. म्हाका दिसता आमकां आयकोंक येला ते भाशेन पार्टीन जिताक कॉन्टेक्ट केल्लो
की तूं काँग्रेसीची आमची सीट घे आनी मातशी काँग्रेस मांद्रान स्ट्रॉंग जावनी म्हणून आनी जितान ती नाकारल्या हें आमकां खबर आसा. तो पळय कितें सांगता जीत गेल्लो म्हणून काँग्रेसीचेर तेणें आमकां सिद्ध करून दाखोवचें. म्हाका दिसता जिता काँग्रेसीची तिकेटीची गरज आसा म्हणून. गोवा प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष गिरीश चोडणकर यांच्यानी मांद्रे मतदारसंघाचे आमदार जी दारुकर यांचेर एक वक्तव्य केले की तांकां ब्रोकर म्हटले. आणि जेन्ना पत्रकारान तांकां विचारले की एका ब्रोकर म्हणून तुम्ही ताका इंडक्ट करू शकतात का, तुम्ही ताका प्रवेश दिवू शकतले का, असो जेन्ना ताका प्रश्न विचारलो तेन्ना त्यांनी हे वक्तव्य केले. त्या वक्तव्याचे आम्ही मांद्रे मतदारसंघाचे सगळे तेचे कार्यकर्ते आम्ही निषेध करता आणि कंडेम करता हे त्याच्या उतराचे. आणि गिरीश चोडणकराक हांव सांगूंक सोदता की काँग्रेस पक्ष जो आसा तेचे अस्तित्व आता गोव्यात कितले आसा हे तुकाय खबर आसा. म्हाका दिसता मांद्रे मतदारसंघाची जनता सक्षम आसा आणि ती सगळे जाण जी दारोलकरा फाटल्यान आसा. तूं मांद्रे मतदारसंघाच्या आमदाराचेर टिका करपाची तुका गरज ना. तूं तुजो काँग्रेस पक्ष जो आसा तो सांबाळपाचो प्रयत्न कर. म्हाका दिसता एज अ पार्टी लिडर अध्यक्ष ताका हे खबर ना. कारण म्हाका दिसता पार्टी अध्यक्षान कितें करपाचें आसता की आपली पार्टी कशी ग्रो जाता ती पळोवप आसता. आनी प्रत्येक सामने जर पळयत जाल्यार ते प्रेसिडेंट ताका सूट जायना. आनी येत्या इलेक्शनाक गिरीश चोडणकरान तिकीट दितना लोकांचे पयशे घेवचे न्हू. कारण तेची जी काँग्रेस पार्टी आसा ती आतां 2 भाग जाल्ले आसा. कारण ज्या दिसा हायकमांडान ताका अध्यक्ष केलो त्या दिसा पासून तेका असले ते काँग्रेस पार्टी लोक काम करताले ते गेले. हांव एक तांकां सजेस्ट करता हायकमांडाक की हेका काडचो आनी खंय तरी पार्टी वाचोवपाची आपली. दक्षिण गोंयांत कांय वाठारांनी वीज पुरवण खंडीत करतले. पोंटेमळ 33/11 केव्ही उपकेंद्राचेर नवे 10 MVA ट्रान्सफॉर्मर आणि 11 केव्ही VCB पॅनल बसोवपाच्या कामा खातीर 21 जुलयाक वीज पुरवण खंडीत करतले. सकाळी 9 ते दनपारां 2 वरांचेर वीज शटडावन करतले. या काळात दाबाळ, पंचवाडी, सावड्डे, असोल्डा, शेल्डे आणि कुडचडे तालुक्यांतल्या कांय वाठारांनी वीज पुरवण खंडीत आसतली. ते खातीर लोकांनी गरजेची जतनाय घेवची आणि पर्यायी वेवस्था करची अशें आवाहन वीज खात्यान केलां. फोंड्या शिरोडेच्या वजनगार शिमेर वाठारात बेकायदेशीर रितीन न्हंयची रेंव व्हरतना फोंड्या पुलिसांनी 4 ट्रक जप्त करून तांच्या ट्रक धन्याचेर गुन्यांव नोंद केला. मजगतीं फोंड्या पुलिसांनी ह्या प्रकरणाची फुडली चवकशी सुरू केल्या. सांकवाळच्या एका बायल मनशेन आपल्या जुवेचेर आनी ताच्या बॉयफ्रेंडाचेर भांगर चोरयेचो गंभीर आरोप केला. आपणे सांबाळपा खातीर दिल्ले सुमार 2 लाख मोलाचे भांगर घाणाक दवरून ताचेर रीण घेतले असोय दावो तिणें केला. ह्या प्रकरणाची कागाळ वेर्णा पुलिसांनी नोंद केल्या आनी फुडलो तपास सुरू आसा. ठाणे सत्तरीतल्या सरकारी मुळाव्या शाळेतल्या टॉयलेटीच्या बांदकामाक वेरो गेल्यात. बांदकामाचो हेर भाग कोसळपाच्या मार्गार आसा. हाका लागून विद्यार्थी, पालक तशेंच शाळेच्या प्रशासनात हुस्को निर्माण जाला. शाळेच्या इमारतीच्या हेर भागाची वायट स्थिती आसा. देखून हे विशीं संबंधीत प्रशासनान बेगोबेग पावलां उखलची अशी मागणी जायत आसा. पळयात.
ठाणे सत्तरी हांगातल्या सरकारी प्राथमीक विद्यालयाच्या शौचालयाच्या इमारतीन सध्या मोठो पेग आयिल्लो आसा आनी खंयच्या क्षणाक ती कोसळपाच्या स्थितीन आसा. ह्या वेळार सविस्तर म्हायती अशी की ठाणे सत्तरी हांगातल्या सरकारी प्राथमीक विद्यालयाच्या इमारतीन फाटल्या भागात चेडे आनी चेडवां खातीर वेगळे वेगळे शौचालय बांदलेले आसा आनी 2 दीस फाटीं जे चेड्यां खातीर शौचालय आसा ह्या इमारतीच्या फुडल्या भागान अचानक मोठो पेग आयलो आनी खंयच्या तरी जे बांदकाम आसा हे अडकून उरलेले आसा आनी जे सकयले टायल्स आसा हे फुटलेले आसा. आणि ही जेन्ना दुर्घटना घडली तेन्ना खंयचेच भुरगे नासले, ताका लागून मोठी जिवीतहानी सुद्दां टळिल्ली आसा. मात ही बांदकाम आसा हे केन्ना कोसळत हे सांगूं शकना. ताका लागून हेजेर उपाय योजना सुद्दां बेगीन जावपाक जाय. ह्या संबंधी जे इडे आसा हांकां जेन्ना हेची म्हायती कळ्ळी तेन्ना तेंच्यांनी आज शाळेन वचून तेची पाणी केल्ली आसा. ही इमारतीन चेडे आनी चेडवां खातीर सेपरेट सेपरेट आसा आनी आमी जेन्ना थंय गेले तेन्ना पळयलें जाल्यार थंयतले संपूर्ण जे शौचालयाची भाग आसा ताका मोठी चीर आयिल्ली आसा आनी एकंदर पळयलें जाल्यार ती फूल इमारत आसा ही कोसळपाच्या स्थितीन आसा अशें दिसता. ताका लागून संबंदीत खातें आसा हेंच्यांनी बेगींतल्या बेगीन उपाय योजना करून मोठी दुर्घटना जावपाक जायना हेजेर उपाय योजना करपाची अशी मागणी पालक आनी इतरांनी केल्ली आसा. वाळपेच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर सपना सामंत. सतत पावस पडिल्ल्यान मडगांवच्या सुरावले रेल्वे अंडरपास परत एक फावट उदकापोना गेलो. अंडरपासात व्हड प्रमाणात उदक साचिल्ल्यान यो वच करपी गाडयो आनी चलत वचपी लोकांक असुविधा निर्माण जाल्या आनी अपघातांचो धोकोय निर्माण जाला. थळावो आमदार, रेल्वे अधिकारी आनी भौशीक बांदकाम खात्यान तपासणी करून लेगीत ह्या प्रश्नाचेर अजून कायमस्वरुपी उपाय मेळूंक ना. प्रशासनान बेगोबेग ह्या प्रश्नाचेर उपाय काडचो अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. ह्या अंडरपासा कडेन आनीकू तेणे म्हणजे आपण की जात ते भाशेन चोयत म्हळ्यार बट कांय जालें ना. तेच्या हाडल्या एकलो सोशल वर्कर येयलो, तेय हे भाशेन लोकां हाडटाय, हिंगा इन्स्पेक्शन कोताय, जावं रेल्वे ऑफिशियल्स हाड, PWD हाड. बट मुगेले इतले एक मागणी आहा की हेजेर PW जे इंजिनियर जाय तेंचेर एक्शन जावपाक जाय. कित्याक जाण तुम्ही जाणा हिंगा रिपोर्ट आहा तो दाखयता कित्याक हो इनफिजिबल ना म्हूण. सो जाण तुम्ही हे बांदिला ते अंडरपास बांदिला आनीक आतां हे पावसा दिसांनी हे यूज करपा मेळना. सो तुम्ही हे पयशे वेस्ट हिंगा जेन्ना यूज करपा मेळना ते भाशेन आनी आतांय तुम्ही बांदिला तुमी चोयलात एक सायडीन सारकें चड उदक बोलो आहा. सकाळचे खबरो बुलेटीन हांगाच सोंपता. हांव स्नेहा तुमचो निरोप घेता. अशेच अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्ल्या कार्यावळी खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. मध्यान राती ते फातोड मेरेन आणि फातोड सावन सकाळ मेरेन गोंयांत कितें कितें घडलें पळयात 10 वरांचेर सकाळच्यो खबरो बुलेटीन लायव्ह. गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो तशेंच मुखेल शारांतल्यो महत्वाच्यो खबरो दर दिसा सकाळी 11 आनी 12 वरांचेर. आवाज गोंयचो बुलेटीन लायव्ह. दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टायम न्यूजात दर दिसा